प्रचार सोपलो असताना काँग्रेसीन आचारसंहिता पाळूना उमेदवाराचेर आरोप केले म्हणून बीजेपीन सीओ कडेन कागाळ केल्या। वेंचणूक आयोगान हे घटनेची दखल घेवन संबंधितांचेर कारवाय करची म्हणून बीजेपी मागता। आम्ही त्यांच्या लक्षात हाडून सकाळीच दिल्ले, ज्या वेळार ती प्रेस कॉन्फरन्स चलताली त्या वेळार आणि मागीर तांणी ताबडतोब एक्शनय घेवपाचें स्टार्ट केलें आणि कलेक्टराक इन्फॉर्म केल्लें आसा। कलेक्टर इज टेकिंग एक्शन अगेन्स्ट देम। खबर आसूनय वायलेशन केल्लें आसा, ताजेर तुमी यू मस्ट बुक ऑल दोज पर्सन्स दोज हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस वायलेशन ऑफ द कंडक्ट। गिरीश चोडणकर आणि बाकीचे जे बुशिल्ले त्या सगळ्यांचेर तांच्यांनी कंप्लेंट फायल केली आसा, ती एक्शन घेवची म्हणून तांकां सांगिल्लें आसा। पूण एखाद्या कॅन्डिडेट जो इलेक्शनाक रावता तेच्या नांवाचें नाका जाल्लें कितें उलोवप इज अ पार्ट ऑफ कॅनवसिंग न्ही, आनी त्यामुळे इट इज वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट आमी उलयल्लें। जीपीसीसी अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान पत्रकार परिशदेत उमेदवाराचे नाव घेनासतना वेगवेगळे आरोप केले। See, today I'll not take his name because he is the candidate. So I don't want to take the name today. आज हांव थंय कांयच हें करना। JSIDCचे इट्स अ ओपन एंड शट केस। फाल्यां इलेक्शन आसा, सो वी हॅव ओपन दीस बिकॉज काल आमी हें केल्लें, पूण आयज वीथ डॉक्युमेंट्स आय हॅव कम टू यू। वी हॅव ऑब्टेन ऑल द डॉक्युमेंट्स। नाव आमी पळयता आतां हे केस कशी क्रॅक करतात ते, कारण ऑल डॉक्युमेंट्स आर एस्टिमेट तयार केल्लो आसा ते। एस्टिमेट ऑलरेडी केल्लो आसा, तें हें जाल्लें आसा आनी पेमेंट करपाक TACन अजून अप्रुवल दिलें ना। टॅक्निकल एडवायजरी कमिटीन हें दिनासतना हो 2 पेमेंट्स कशें जालें म्हाका खबर ना। हे 2 जे वॉचर म्हाका अवेलेबल आसात ते कशें करून पेमेंट जालो खबर ना। की कॅसिनो जी लॉबी आसा, ही कॅसिनो लॉबी भारतीय जनता पार्टीक जे आसा फूल फायनान्स करता। आनी केन्ना फायनान्स करता? जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाता। पणजेची पोटवेंचणूक दारार तेंकल्या असताना बीजेपी आणि काँग्रेसी मदलो वाद वेगवेगळ्या कारणांक लागून वाडत आसा। तातूंत आतां पत्रकार परिशदेची भर। वेंचणूक आयोग कितें एक्शन घेता ताचेर सगळ्यांची नजर। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।